मला जाता इतोस कोला कोला इतोस वो मला खबर तिकडे आली 5 तास पहिली ही 4 तास गेल पुढे पहिली 5 तास किती झाली पहिली 5 तास किती झाली पहिली ऑब्जेक्शन आला तो होईना का पहिली 5 तास किती झाली सांग ना तुझे सांग बोल बरं तू सांग अरे तू बोल ना कोण बाहेर सांग बाबा कोण आम्ही डॉक्टर जॉर्सन फर्नांडिस. So what are your biggest fears if the fish meal plant comes up in your village? Okay, आमचे बिगस्ट फियर म्हणतात ते आता पोल्युशन इज द बिगस्ट फियर ऑफ द कोंकणी इंडस्ट्रियल इस्टेट. थंय कमीचे कमी म्हणल्यार 12 काय 14 कित तरी आमच्यो मिल्स आसात, रोलिंग मिल्स, जातूंतल्यान आमी आराव करतात. आता तो रॉट आयन घालतात. रॉट आयन म्हणजे कडबीचे हांगाचे थंयचे स्क्रॅप पडे आसा ते मेल्ट करतात, तातूंतल्यान आयन काडटात आनी ताजो तो एक स्लॅग म्हणून तयार जाता, बारीक सामके काळे काळे अशें. तातूंत भितर खुबशें आर्सेनीक आसता आनी आमकां खूब लोक आमचे कानान घालतात. आमचे दोतोरूच कानाचे, पूण आमचे कानान घालपाक कोण जालना. म्हत्वाचे प्रॉब्लेम म्हणल्यार हें जे पळय आर्सेनीक ते स्लॅगान पळय आसता ताजेर जर तो कॉन्सन्ट्रेटेड एसीड घातले की ना ते सगळें आर्सेनीक आमचे नॉर्मल जे पळय पूल्स पळय आसा, वॉटर रिसोर्सीस पळय आसा, वॉटर आमचे रिजर्वायर पळय आसा, तातूंत हें आर्सेनीक वता. सो ते म्हणटा कितें, तो म्हणपा स्लॅग भायले गांवांनी म्हणपालो, आमकां म्हणपालो तो रस्ते करपाक दिला. बरें आसा, तुमी रस्ते करात, आमकां प्रॉब्लेम ना. पूण भायले गांवांनी कितें आसा, जे रस्त्याक पळय तूं तसले स्लॅग उजा करता ते वटच्यान तुजे कडेन कॉन्सन्ट्रेटेड एसीड हाडपाक जायना त्या रस्त्याचेर. आमी लेटर मारली कलेक्टराक आनी कलेक्टराक आमी विचारलें, कायंडली टेल मी वीच आर द डेजिग्नेटेड रोड्स फॉर ब्रिंगींग कॉन्सन्ट्रेटेड एसीड. ह्यो दोनूय फॅक्टरी, एक म्हणल्यार आमची निकोमेट, दुसरी म्हणल्यार आमची सनरायझींग, ह्यो दोनूय फॅक्टरी आमच्यो कॉन्सन्ट्रेटेड एसीड उजा करताल्यो. पळोवपाक गेलो जाल्यार तो डेजिग्नेटेड रोड म्हणटा तो नाच, कलेक्टरान डिझायन केलो. तुम्ही आता रस्ते करतात, त्या रस्त्याचेर एक टँकर आयलो, तो कितें उलटी फुलटी जालो, स्लीप जालो, पडलो आनी ते एसीड जर तरी गेलें जाल्यार आमचे वाटोळे जातले. आमचेच न्ही, दुसरे कडेन खंय पळय तो रस्तो केलो आसा थंय वाटोळे जातले. दुसरे आतां पळय फीश मिल पळय आयल्या, त्यो फीश मिलाचे पळय उदक पळय ते हाडटात पळय, ते आमचे पळय फीश हाडटात तेन्ना दॅट फीश इज रॅन्सीड फीश. रॅन्सीड फीश म्हणल्यार कितें, ती कुसिल्ली फीश, ताजो पळय स्मेल पळय येता न्ही, तो जमनी ते रस्त्याचेर पडटकीर कमीची कमी अर्दी वर सुमार तुज्यांनी वास घेवपाक जायना, सामको कुशिल्लो वास येता. पूण तूं कळटा बाबा हे फीश मिलाचो एवडच्यान एक गाडी गेल्या अशें म्हणून. असल्यो तेंगेल्यो रातचे टायमाचेर त्यो गाडयो पास जातात. नाव आमी पळयले आसात फीश मिल दुसऱ्या गांवांनी बीन आसात. त्यो कश्यो आसात, जे कडेन पळय तुका हॅबिटेशन ना, पीपल आर नॉट लिव्हिंग देयर, इन सच टायप ऑफ प्लेसीस द फीश मिल्स आर प्लेस्ड. सो हेंची लोकेशन डिसएडवांटेज. तुमचे कडेन आतां कितल्योश्यो फीश मिल घातल्यात. सो तुम्ही जी पळय इंडस्ट्री एस्टेट स्टार्ट केल्ली पळय आसा ती कित्याक लागून केल्ली, तुमी लोकांक मारपाक केली काय प्रोडक्शन व्यवस्थित करपाक, काय ग्रीन फॅक्टरी हाडपाच्यो केल्ली तुमी. वेर्ना इंडस्ट्रियल एस्टेट पळयात मरे, काय बऱ्यो ग्रीन फॅक्टरी आसात थंय. आमचे कडेन थंय हाडपाक येताल्यो, पूण त्यो तुमकां हाडपाक नाका. पयले सगळे तुमी सगळे रोलिंग मिल्स घातल्यात, दुसरे तुमी सगळे निकोमीट हाडला आनी आमच्या अड्ड्यार आतां फीश मिल हाडला आनी आतां खंय आनी एक फीश मिल येता. ओके, आता सर हे जे तुमी प्रोजेक्ट आता जे प्रोजेक्ट रावपा खातीर कितें म्हणून प्रिपेर केला, कशें कितें जातलें फुडें? ना, प्रिपेर म्हणल्यार अशें आसा, आमचे खुबशे संस्था आसात, बारीक बारीक लोक सगळे एकठांय जाल्ले आसा. MLA बीन आसा, ताकाय बीन ते आवडना, पूण MLAचो बापूय पळय आशिल्लो तेन्ना ताणें कांय आवाज करूना, ताका लागून ही परिस्थिती आयज अशी जाल्या. बापायन करूना, आतां पूत बोवाळ करता, पूण आमी हॅपी, कित्याक MLA बोवाळ करता, ताका काळजी आसा लोकांची, वी आर व्हेरी हॅपी अबाउट इट. पूण लोकांक भायर काडपाक MLA फुडें रावपाक जाय ना, कोणें तरी फुडाकार घेवचो पडटलो. कोण फुडें रावना जाल्यार आमी रावतले लोकांक घेवन थंय फुडार. दुसरें म्हणल्यार ही जी पळय आज तेमी पळय हो शिफ्ट केला, तो कसो शिफ्ट केला तो आमी सांगता तुका. हाजे पयलीं ह्यो 2 पळय पोल्युटींग इंडस्ट्रीज पळय कुंकळे हाडल्यात, त्यो मडकय वचपाच्यो आशिल्ल्यो, मडकय इंडस्ट्रियल इस्टेट. रवी नायक तेन्ना तो म्हणटा वाय आय नीड दीस 2 फॅक्टरीज इन टू माय बॅकयार्ड म्हणून तेणें काडली आनी तेजें ऑब्जेक्शन हाडलें भितरल्या भितर. तूं हाय पावर कमिटीची जर तर मिटींग मिनट्स काडून वाचले जाल्यार जाय, ती बरयल्लें आसा दीस 2 फॅक्टरीज वील बी एट मडकय इंडस्ट्रियल इस्टेट. नेक्स्ट मिटींग काड मिनट्स आनी ते वाद दाखयता. कांयच रिजन ना, वाय नॉट मडकय म्हणटा ते. सोमतें काडलां कुंकली इंडस्ट्रियल इस्टेट. पीपल वर नॉट प्रिपेर्ड. दोन्ही फॅक्टरी लॉन्च केल्यो, स्टार्ट केल्यो. ही परिस्थिती आमची कुंकळकाराची आयज. सो ह्यो फीश मिली बी तशीच जाल्यात. सेम टायप ऑफ मॅन्युअर डे हॅव स्टार्टेड. पयले केपें वचपाचें, केप्यान लोकांक बोवाळ करनाका, कुंकळे हालून घातली. सो दीस इज वॉट दे हॅव डन. ओके, आतां हेजे फुड्यान समज आतां गव्हर्मेंट समज आयकना जाल्यार ना ते सांगतले की आमी आतां एक
करतलेत प्रोजेक्ट हांगासर कुंकळे, सो फुडें आनी कितें एक्शन घेतले तुमी? फुडें एक्शन घेतलें जायत न्ही खूब आसात. लोक जर एकठांय जाले जायत गव्हर्मेंटाच्यान कांयच करपा जायना. ते आयज मस्ती खेळटात. आमकांय खबर आसा तेन्ना आमकां अरेस्ट करपाक ऑर्डर काडली. 13 लोकांक घेवन हांवें हायवे बंद केली, कुंकोलीम नॅशनल हायवे 17 आतां 66 जाली. 13 लोकांक घेवन आतां ते केले तेन्ना मागीर तांकां कळ्ळें बाबा ही आमी फॅक्टरी बंद करपाय म्हणून. तेन्ना तेमी ऑर्डर धाडली. आमी ते भायर कोर्टानूय गेले. कोर्टान 2 केसी आशिल्ल्यो. एक आमचो ऑस्कर मार्टिन्स बाब म्हणून आशिल्लो, एक आमची केस आशिल्ली कुंकोलीम सिटीजन्स एक्शन फ्रंट. कोर्टान ऑर्डर दिली आमकां की ह्यो दोनूय फॅक्टरी बंद करपा जाय, आयच्या दिसा 5 पयलीं सील करपा जाय म्हणून. तशें करून लोकूय बीन आसा तांकां व्हरपाक गेले पावटी पळय फिश मिल पळय आशिल्लें. हेच परिस्थितीक लागून आमी तेन्ना तांचे कडच्यान सगळे डॉक्युमेंट घेतले RTIचेर. तांकां फायन मारलेली कोट्यांनी ना. ते कॅल्क्युलेशन कोणें केलें? पोल्युशन कंट्रोल बोर्डान तें कॅल्क्युलेशन केलें. तें कॅल्क्युलेशन करून तुवें तांकां कितले कोट्यांची फायन मारली आनी मागीर शेवटी तांकां 25,000 घेतले आनी सोडले. कितें करता तुमी? एक फॅक्टरी जी पळय आशिल्ली तेणी इतली पोल्युशन केलां तें तुमच्यांनी आयज पळय करेक्शन करपाक तुमचे कडेन पयशे ना जाल्यार तुमी पोल्युटर पेज म्हणटा तो प्रिंसिपल, तो पोल्युटर पेज प्रिंसिपल तुमी उजार करनात. लोकांक येतात पॉयझन घाल लोकांक मार म्हणटात आनी तुमी लोकांक मारून उडयतात. हे कसले आमदार, हे कसले मंत्री? इट हॅज गॉट नो सेन्स एब्सोल्युटली. तुमकां हांगा 3rd फ्लोराचेर कांय ना मरे, एम्प्टी हेडेड यू आर. यू हॅव टू थिंक न्ही वॉट यू आर ब्रिंगींग एंड फिडींग इन द स्टेट ऑफ गोवा. हें तुवें पयलीं चिंतपा जाय न्ही. तातूंत नायट्रायट म्हण आसा, तातूंत कोलाय म्हण आसा, तातूंत आर्सेनीक म्हण आसा, तातूंत तुगेले मर्कुरी म्हण आसता. आनी तुमी हे नस्ती हाडटा आसतना ते सगळे ते गांवां पळय ती घाण पडटा ती तुमकां अक्कल ना, ती चॅक करपा जाय म्हणून. तुमी कांय स्ट्रिंजंट तुमचे कडेन रुल्स ना तुमी हाडनाकात. तुमचे कडेन जायना. आमी वी आर कमिंग फ्रॉम अ व्हेरी हिस्टॉरीक विलेज एंड वी आर व्हेरी नोटोरियस पीपल. पुर्तुगेजाचेर घेर मांडपी आमी कुंकळकार. हे गोवा गव्हर्मेंटाचेर घेर मांडपाक आमकां वेळ नाका. काळजीदार आमी जायत आमकां जाय ते आमी करतले. मागीर शेवटी जरी तरी गव्हर्मेंटान मंकी ट्रिक्स केल्यो जाल्यार वी आर गोइंग टू रिस्पॉन्ड लायक मंकीज ओनली. दे हॅव टू बेर विथ अस. आमची एक संस्था आशिल्ली कुंकोलीम सिटीजन्स एक्शन फ्रंट म्हणून. ताजे आमी एडवायजर म्हणून आशिल्ले. भरपूर आमचे बरोबर लोक आशिल्ले तेन्ना. आनी तेन्ना आमी 2 फॅक्टरी स्टॉप केल्यो. त्योय बीन कोर्टान वचून स्टॉप केल्यो. एक म्हणल्यार आमची सनरायज झिंक, ती आज पर्यंत येवना, पूण सगळो मातामेन जो पळय आसा तो ते सगळे थंयच सोडून गेल्ले आसात. आनी दुसरी आशिल्ली ती निकोमेट बरे वर्सांनी तेमी ती परत चालू केल्या. कोणा? गोवा स्टेट पोल्युशन कंट्रोल बोर्डान. हे आमचे पयलींचे जे पळय आमी प्रोटेस्ट करून पळय 2 फॅक्टरी आमी बंद केल्ल्यो. लास्ट टायम आमचे अशेंच फिश मिलाक लागून आमचे प्रॉब्लेम जाले. खुबशें उदक पळय आसा ते ट्रीट करनासतना भायर उडयतात. आनी ते भायर उडयतकीर तातूंतले नायट्रायट्स जावं, तातूंतले आर्सेनीक जावं, तातूंतले मर्कुरी जावं आनी त्यो पळय सगळे रॅन्सीड स्मेल पळय आसा तो सोंसपा जायना. सो हेका लागून आमी तेन्ना तांचे कडेन खुबशे ट्यूबवेल आशिल्ले आनी आमकां भितरल्यान म्हायती मेळ्ळी की ते सगळो एफ्लुएंट आसा तो ट्यूबवेलांतल्यान भितर सोडटा म्हणून. आनी ताका लागून आमी खुबशे केले आनी वॉटर रिसोर्स डिपार्टमेंट आमी इनवॉल्व केले. आनी आमकां शेवटी एक ट्यूबवेल मेळ्ळो इन UB मरीन. आनी तेमी कितें सांगलें आमकां ते भितर मेळनाका. वॉटर रिसोर्स डिपार्टमेंटान ताका सबमर्सिबल पंप आशिल्लो. तो सबमर्सिबल पंप पयलो काडलो. आतां पयलो काडटकीर ट्यूबवेलां आतां तुवें कितें तरी घालपा जाय तें उदक चॅक करपाक. कसो चॅक करतलो? पंप पयलो काडलो. ते पंप काडचे पयलीं तें उदक घेवपा जाय आशिल्लें. त्याचो सेडिमेंट तुवें चॅक करपा आशिल्लो आनी ताजे नंतर तो सबमर्सिबल पंप काडपा आशिल्लो. मागीर बाटल्यो घालतात ते ट्यूबवेलांतल्यान. ती कशी वचना, सॅम्पल मेळना. सो दे कुडंट प्रूव. This is the way the government officers work. They have absolutely no common sense. Common sense is not so common म्हणटा तें हें आमच्या गव्हर्मेंट ऑफिसरांतल्यान आमकां दिश्टी पडटा. आतां पळोवपाक गेले जायत वर्सांचे वर्स जालीं आमी पोल्युशन कंट्रोल बोर्डाक आमी लेटर मारतात की जो पळय तेमी आमचो वेस्ट पळय आसा, हजार्डस वेस्ट, तो तेमी सनरायज झिंकाचे प्रॉपर्टीन दवरिल्लो आसा आनी ताजे भायर इंडस्ट्रियल इस्टेटीचे भायरूय बीन दवरिल्लो आसा. आनी ती व्हडले फोंड मारला. जितलो पळय तुका वयर दिश्टी पडटा तितलोच पोंदा फोंड मारून तांणी ते सगळो हजार्डस वेस्ट दवरिल्लो आसा. आमी पोल्युशन कंट्रोल बोर्डा कडेन मागणी करताले ताजे वयलें कितें टारापोलीन घालात, तें बंद करात म्हणून आमी सांगलें. शेवटी आमकां कितें सांगलें ना म्हणपा लागलो आमी तो वेस्ट काडटात. आमी म्हणटा सेपरेट आमकां म्हणपा लागलो गव्हर्मेंटान म्हणपा आमकां जागो दिल्लो आसा थंय व्हरून म्हणटा आमी घालतात. तेन्ना आमी झगडी करून कोर्टांतल्यान आमकां ऑर्डर आयली निकोमेटाक की तेमी तसलो हजार्डस वेस्ट एक सामकी सेक्युअर्ड सायट दवरची आनी तातूंत तांगेले अंडर सुपरविजन ऑफ द गोवा स्टेट पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड ताका मेम्ब्रेन घालून ती हजार्डस वेस्ट आसा ती आमी सगळी पॅक केल्ली आसा. सो ते भाशेन हें करचें अशें म्हूण तेन्ना आयलें. पूण तें आयज मेरेन जालना. लोक आज पर्यंत वीख खातात. ही आमची कुंकळचे इंडस्ट्रियल एस्टेटीचे प्रॉब्लेम. मंजुनाथ श्रीमंत, लोकल वॉर्ड नंबर 5.
आनी जशी तुमी आतां खबर आसा की आतां नवी फीश प्लांट हांगा येवपाचो आसा म्हणून आवाज जाता आनी आमचो स्ट्रॉंग ओपोज आसा. पयलीं हो केपें येतलो म्हणून आयको येल्लें, तेय लोकांनी ओपोज केलें म्हणटकूच आतां तो कुंकळे शिफ्ट करपाक ट्राय करतात. आनी आमी ऑलरेडी MLAक सांगिल्लें आसा आनी MLAन एसेंब्लीन लास्ट एसेंब्लीन हो मुद्दो मांडल्लो आसा आनी ताका CMA कडल्यान एश्युरन्स मेळिल्लें आसा की तेणे फ्लोर ऑफ द हावजान तेणें सांगलें की हांगा फीश मील येवपाना. पूण तरी पूण आतां आतां परत बोवाळ जाल्लो आसा की ऑलरेडी पोल्युशन बोर्डान तांकां परमिशन दिल्लें आसा. आतां हें अप टू म्युनिसिपालिटीचे लेवलाचेर आतां येवपा आसा आनी त्या खातीर स्पेशल मिटींग तेणी दवरल्या 9 तारखेक CMCन मिटींग दवरल्या आनी आमचो सगळो लोकल्साचो स्ट्रॉंग ऑब्जेक्शन आसा आनी आमकां पूर्ण पाठिंबो आसा MLAचो. तसोच एक्टिविस्ट आमचो डॉक्टर जॉर्सन फेर्नांडीस, तसोच आमचो गांवभाव एल्विस गोम्स सगळ्याचो ओपोज आसा आनी आमी खंयच्याय परिस्थितीन ही फॅक्टरी फीश मील आमी हाडपाक दिवपाना. आमी ह्या लेवलाचेर सगळे एक जाल्ले आसा, हांगा कुंकळकार सगळे एक लेवलाचेर आमी रस्त्यार येवपाक रेडी आसा आनी गरज पडल्यार लॉ अँड ऑर्डर आमी हातीन घेवपाक सुद्दां तयारी आमची दवरल्ली आसा. कित्याक तुमी जाणा आसतले की हांगा ऑलरेडी हो डंप आनी हे इतली पोल्युशन जाल्लें आसा. हांगा 18 वर्सां जालीं ते सनरायज लिंगाचो तो डंप आजून काडूना आनी वयल्यान कितें वयल्यान या आनी फॅक्टरीत आनी ऑलरेडी CMAन एश्युरन्स दिल्लें आसा फ्लोर ऑफ द हावजान की आनी फॅक्टरी येवपाना. त्या खातीर आमचो फूल ओपोज आसतलो. तुमी जी फीश मील येता एका ओपोज सगळ्यान केले कडेन आसा, पूण कायदेशीर आसल्यार CO दिवपाक रायट आसा, हेचेर कितें आसतलें तुमगेलें? पळय कशें आसा जाणा, मेन मुद्दो तुमी म्हणटा कायदेशीर तुमी चेअरपर्सनाक हो प्रश्न केला. हो मेन मुद्दो तो रस्तो जो आहा पळय ह्या फीश मिला वचपाचो तो म्युनिसिपालिटीच्या एरियांतल्यान वयता. ह्या फर्स्ट फेजीचेर हें सगळें भायर पडटा की म्युनिसिपालिटीन NOC दिली जाल्यारच हें फीश मील येतली. एक मुद्दो. दुसरे मुद्द्यार हांव कितें उलयतां, फीश मील ही जवळ जवळ 2 जुलयान फायल इनवर्ट जाल्ली आनी कावन्सिलाक कळटा 4-5 दीस पयलीं. हेच भितर कोणें भितरल्या भितर कोण येता हिंगा म्युनिसिपालिटीन कशें येता कितें जाता हें कावन्सिलाक कळना. आज चेअरपर्सनाक विचारलें जाल्यार चेअरपर्सनाक म्हणटा आपल्या फायल मेळना म्हणटा. हेजे वयल्यान कळटा की खंय तरी भायलो खंय तरी फोर्स आसा तो ही म्युनिसिपालिटी चलयता आमच्या चेअरपर्सनाक सोडून. कळ्ळें? आनी मेन ही फीश मील जी आसा पळय ती जे आमी गुगल मॅप्सा वयल्यान जे कोण कितें कितें घातलां हें घातलां तेजेर रोड दाखयता आनी इल्लिगल कन्स्ट्रक्शन हायकोर्टान डायरेक्शन दिलां. इल्लिगल कन्स्ट्रक्शन हांव कावन्सिलर, म्हाज्या वॉर्डान जर इल्लिगल कितें कन्स्ट्रक्शन जाता न्हू जाल्यार हांव रिस्पॉन्सिबल आसतलो म्हणून सुमोटो 3/24 ह्या PIL अंडर हायकोर्टान डायरेक्शन दिलें. तेजी कॉपी आसा, तेरा 91 जर तुमी वाचलो जाल्यार तुमकां सारकें कळटलो. तितून वॉर्ड कावन्सिलर जो लक्ष्मण नायक आसा हेणें सगळें हें ब्लंडर केलां. हांवें थिंक तेजेर चार्जीय केले की तुमी ह्या हप्त्यान आसा म्हणून हप्तो घेवपाक आसा म्हणून हेजो फीश मिलाचो. कारण तुज्या वॉर्डान तर फीश मील येता म्हणून तुका कळना जाल्यार तूं थंय कावन्सिलर जावन फायदो कितें. मागीर जे कॅनलाचेर जेन्ना हें चलतालें कितें चलतालें इलिगल जे स्ट्रक्चराचे हें सर्वे चलतालो, इलिगल कन्स्ट्रक्शन कितलें आसा तेजी सर्वे चलतालो, तेन्ना ह्याच कावन्सिलरान रोखडो युरिया आलेमाक आपोवन हाडून युरिया आलेमाक ऑन द स्पॉटाक WID मिनिस्टराक फोन मारून तेजी सर्वे बंद करपाक लायिल्ले. ही 3-4 म्हयन्याची फाटी गोश्ट. जाल्यार तुमच्यांनी इतली फास्टर एक्शन घेवपाक जाता जो गव्हर्मेंट खरें बरें करता. कारण फ्रेश वॉटर वाचोवपा खातीर करता ताका जर तुमी आडायतात जाल्यार ही घातक येता तेन्ना तुमच्यांनी कांय एक्शन घेवपाक जायना. जाल्यार तुका आख्खी कावन्सील लागता. त्याच टायमार तुवें थिंग MLAक आपोवपाक जाय आसलो, हिंगा जाता दाखोवपाक जाय आसलें, MLAन लेटर करपाक जाय. आज MLA खंयच लेटर आउट जालें ना. खंय MLA कितें करता, MLA कावन्सिलान डिसिजन घेता म्हणटा तो ओके आसा. आज तुमी आमचे मिटिंगे नोटीस हांवें सगळी आउट केल्ले कडेन आसा. ह्या मिटिंगे भितर MLA बी पार्टी आसता, MLAन बी येवपाक आसता मिटिंगेक. प्रत्येक मिटिंगेक MLAक बी लेटर धाडटात. खरें तर सिरियसनस आसलें जाल्यार MLA आज येता आसलो. MLA आज फक्त खंय तरी भायर खंय तरी रावता, मिडिया बायट दिता, व्हिडिओ काडटा, ते मिडियाक धाडटा, सोंपलें. हें अशें जावपाक जायना. पण आज ओपोज केलं तुम्ही आमी ओपोज फर्म ओपोज आसा. कारण आज जर ही जी फीश मील तर गोंयांत येयली जाल्यार कुंकळकार घरान राती 7 जाता घरांतल्यान भायर सरपाना, कर्फ्यू लावपा पडटलो. हें म्हाजें हें आसा. आनी दुसरें म्हणल्यार ही जी हें आसा कितें शेतां ते सायडीन जी
शेतां आसात ही शेतां सगळीं जवळ जवळ आमचे आमोल्यांतले भाव जे शेतां रोयतात हे सगळे त्या सगळी उदक शेतांत वयतलें आनी सगळी जमीन पडली म्हळ्यार पिड्यार जातली. पळय कितें आसा न्हू कुंकळ म्हणटा ती ही एक पॉयझनस विलेज जाला. हितूंक कसलें हें ना कित्याक सगळी सरकारूय जाणा आनी एसेंब्लीक आमकां एश्युरन्स खूब मेळ्ळे आसा. चिंतपाची आनी आसपा गजाल म्हणटी कितें आसा एसेंब्ली आमी पळयता विधानसभाची एसेंब्ली जाता थंय एश्युरन्स मेळटा आमकां एवरी टायम की कुंकळ इज ए व्हेरी पोल्युटेड. जावं एक 20 वर्सां लोकांनी हे भोगले त्रास भोगले आनी एवरी टायम एक एश्युरन्स मेळटा की फीश मील जावं तसले कसले रेड कॅटेगरीज प्रोजेक्ट हिंग येवपा ना म्हूण. आनी बॅकडोज फाटली दारान हो सरकार जो आसा बीजेपी सरकार हांव डायरेक्ट कंडेम करता ह्या एक्टाचेर तेंगेले ह्या की तुमी बॅकडोर जावन हो इन्व्हेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड हो जो ही बॉडी आसा ती बॅकडोरांतल्यान तांकां परमिशन दिता. म्हणजे लोक जो कॅपी अपोज करता जो आनी खंयच्या कॉन्स्टिट्युएन्सी जो अपोज करता ती हाडून तुमी कुंकळकारां अड्ड्यार कित्याक घालता हो म्हगे एक प्रश्न सरकाराक. दुसरी म्हणल्यार कितें आसा आमचो लिडर ऑफ द ऑपोजिशन आनी आमचो कुंकळेचो MLA बाब युरी आलेमांव हेणे क्लियर कट मेसेज सांगला सबंद गोंयाक तेजेर एक विश्वास आसा आनी आमी तेजे कॉन्स्टिट्युएन्सींतले लोक सपोज तेका तरी प्रॉब्लम करपाक सोदता हे जे एक चक्रव्यूह घडून हितूंक आनीक जायते बीजेपीचे रुलींग MLAs आमकां जें दिसता खात्री आसा की रुलींग MLAs आनी सरकाराचे थोडे मनीस हितून हस्तक्षेप करताय की हो प्रोजेक्ट हिंग कुंकळे हांगा घालपाचो आनी आमकां हिंग मारून उडोवपाचे. आतां तेमी एकूच सांगपा आमकां बाबा आमी कुंकळे एबंडन करून वचपाची काय हिंग रावपाचें कित्याक सनरायज सिंकाचो डंपाचो आमकां आश्वासन मेळ्ळें आसा ऑनरेबल CMA कडच्यान प्रमोद सावंता कडच्यान की हो ऑक्टोबर नोव्हेंबर म्हळ्यार काडटा म्हूण. आतां हें काडून जर तुमी आमचेर हें हाडून घालूंक सोदता जाल्यार तुमी एक्सचेंज ऑफर दिता जाल्यार कुंकळकारांक ही एक्सचेंज ऑफर चल्ला. एकूच मागता आज जो मूव घेतला आमगे CMCन हो मूव असोच दवरपाक आनी इन फ्युचर तर असली रेड कॅटेगरीज इंडस्ट्रीज तर आमच्या कुंकळ्यान दिल्यो जाल्यार वी वील डेफिनेटली फायट एगेन्स्ट द स्टेट गव्हर्नमेंट. ह्या आमी 14 जुलयाक आमगेल्या ओपिनियन पोल हिरो शाबू देसाय हेच्या स्टॅच्युआ सकल सांगले आसा हय काय ना. पळय आमचे सुसेग पेटेर करना काय सुसेग तुमी मिनिस्ट्री जी भोगताय ती भोगाय तुमकां लोकांनी हे आशिर्वाद दिन तुमकां मिनिस्टर केलाय MLA केलाय पूण आमचे हे जागी करना काय कित्याक आमी कुंकळकार रेव्होल्युशनरी आमीच फ्रिडम दिल्लो आमी मुखार सरले लोक पयलीं हिंगसान आमचो लोक आनी आज तर आमचो लोक त्रासां आसा जाल्यार आमी कित्याक खंयच्यान खंयच्या हेचेर वतले आमगेले LOPन जो सांगला आमी पासेस काडटा. आज हिंग लोक थोडो एकठांय जाला आनी सगळी कुंकळकारांक एक मेसेज आसा की असल्या मुखार आसा त्यो इवन MLAन आमगे सांगला फॉर्मेलिन गँग म्हूण. आतां हे फॉर्मेलिन गँग ते सगळी आख्खें गोंय जाणा तेंगे हात लोकां रक्तानी हे जाले आसाय लोकांक कॅन्सर दिले आसा तेमी कुंकळकारांक आनी कॅन्सर दिना काय. वी आर ऑलमोस्ट इन द लास्ट फेज ऑफ दीस पोल्युशन. प्रेसवाल्या भावांक खबर आसतले सगळ्यांक खबर आसा थिंग पोल्युशन लेवल कितें आसती. आतां आमचो एक कॉन्सिलर बाब मारियान सुवारीस हो कॉन्सिलर जावची पयलीं मुवमेंटा आशिल्लो थंय आमचे बरोबर दीस आनी रात आशिल्लो तेकाय फॅक्ट्स ट्रू फॅक्च्युअल थिंग्स खबर आहा. आमी तरी कुंकळे म्युनिसिपालिटी रेव्हेन्यू दिताय गव्हर्नमेंटा रेव्हेन्यू दिताय आमचो लोक सगळे एक रेव्हेन्यू दिता जाल्यार तुमची जबाबदारी आसा आमकां पळोवपाक. आमी तुमचे बरें आमी हें घेवन भायर सरपाचें सद्दां भायर सरपाचें हें घेवन मागीर तुमी सरकार कसलो चलयताय सरकार कसलो चलयताय. फ्रीडम मेळ्ळे कित्याक हें करपाक आमचे सबंद वेरोडा जे आमकां क्लोज विसिनिटी आसा ती आख्खी पेडेर जाला सगळे वेल पोल्युटेड आहा. हो आमगे एक्स कॉन्सिलर शशांक बाब तो सांगतो तुमकां फूल एरिया इज पोल्युटेड. सकाळ फुडें कुठल्या धुवर रातचो वास आतां ते व्हेहिकल चलता तेंचो वास म्हाका कांय खबर ना कितें चलता तें सरकार ना कितें मेशनरी बी कांय ना हिंगा. आता फायनली अपोज केला तुम्ही अपोज केला आनी आज CMCन आभार मानता CMCचो अंडर द लिडरशीप ऑफ युरी आलेमांव आज बंद उरलेलें कॉन्सिल रेझोल्युशन घेतला आनी ते रेझोल्युशन ते सरकाराक धाडटले आनी आय होप आवर ऑनरेबल CM will act and take serious note on this and won't allow any fish meal or any other project in Kungoli which damage our environment and our health. आनी एक मागता सरकारा कडच्यान थरल हेचेर इन्व्हेस्टिगेशन करचें आनी कुंकळकारांक मेडिकल इन्शुरन्स दिवचें कित्याक 20 वर्स जालीं आमी आमगे मेडिकल आमचो कितलो लोक बरो ना हिंगा
त्याक मेडिकल इन्शुरन्स दिवचे, इंडस्ट्रियल स्टेट हाडला, पॉयझनस हाडला, तुमगे इंडस्ट्री मिनिस्टर सांगता इट्स ए रेड कॅटेगरीज इंडस्ट्रीज, जाल्यार आमकां शिकवणांनी व्हॅल्यू कितें उरला? मागीर तुमी कितें मेसेज दिता यंग जनरेशनाक दॅट युअर गव्हर्नमेंट इज फेल्ड, इट इज अ कंटिन्युअस प्रोसेस. तुम्ही तरी सारको करा न्हू. आतां आमगे एकूच ही 2 उतरां आयकल्या बद्दल देव बरें करूं. अविनाश देसाई. अंकुश देसाई. जेन्ना कुंकळकार सतत ओपोज करता ह्या पोल्युटिंग युनिट कुंकळे, कित्याक पोल्युशन कंट्रोल बोर्डान ऑलरेडी डिक्लेअर केलां की सबंद गोंयांक कुंकळे इंडस्ट्रियल ही मोस्ट पोल्युटेड आसा. सीएमान असेंब्लीक सांगलां की आपूण आनी पोल्युशन जावपाक दिवचें ना. आमचो ओपोजिशन लिडर युरी बाब सदींच सांगता की आपूण हिंगा आनी फिश मिल येवंक दिवपा ना, सतत तो कुंकळकारां बरोबर आसा. तेन्ना हे परमिशन मेळटा कशें हो क्वेश्चन मार्क आसा. आनी हांव तुमकां आयज इतलेंच सांगूंक सोदतां की कुंकळकार अजून ओगीच आसा. ह्याच भाशेन जर कंटिन्यू जालें तो कुंकळकार फाटीं रावचे ना आनी एका लागून बाकीच्या मिलांचेर बी प्रॉब्लेम जातले. तेन्ना हे जे परमिशन दिलां ते तुरंत फाटीं घेवचें आनी असल्यो पोल्युटिंग युनिट कुंकळ्या हाडची न्हू ही म्हाजी कळकळीची सबंद कुंकळकारांच्या वतीन विनंती आसा. हांव चड उलोवपाक सोदना, जायत उलयतले. देव बरें. कुंकळ्यांक विचार सुद्दां करचो न्हू आनी सबंद कुंकळकारांक रस्त्यार हाडपाक फोर्स करचो न्हू. देव बरें. पत्रकारांच्या पयले सुवातेर हांव आभार मानता. तेच की 2018 हो एक प्लांट जो फिश मिलाचो आशिल्लो हो 2018 आयिल्लो आनी 2018 जेन्ना आमचें कावन्सील आशिल्लें तेन्ना आमकां आमचे आदले युडी मिनिस्टर बाब जोकी आलेमावन सांगलें की ताबडतोब तुमी हो जो स्क्रॅप जो फिश मिल जो येयला तो स्क्रॅप करा म्हणून. सो तेन्ना आमी सगळ्यांनी बसून कावन्सिलाक रेझोल्युशन घेवन हो जो प्लांट जो तेन्ना येवपा आशिल्लो तेन्ना आमी तो स्क्रॅप केल्लो. आज त्याच धर्तेचेर तोच फिश मिल प्लांट परत एकदां आमच्या कावन्सिला मुखार आयिल्लो आसा आनी आयज खास करून ही बैठक जी आसा आयची ही आमी आयज हिंगा आयोजीत केल्ली आनी ह्या बैठकी भितर आज सगळे कावन्सिलरांनी ताका अपोज केल्लो आसा. एक बरी गजाल आसा. त्याच प्रमाणे हांव सांगपाक सोदतां आनी हांव स्ट्रेट एक शिटकावणी दिवपाक सोदता की कुंकळकार आमी कोलवता न्हू. जशें तुमी नाचयतात तशें नाचपाक आमचें पर्यावरण हें आमकां सांबाळपाक जाय आमच्या फ्युचर जनरेशना खातीर. आयज तुमी जाणात की कितली दुयेंसां आमच्या ह्या कुंकळेच्या गांवा भितर जाल्ली आसात. ते लोक जायते कॅन्सरान पीडित आसात, कोण तुगेले बाकी लिव्हर डिजीजान पीडित जाल्ले आसा, कोण किडनी डिजीजान पीडित जाल्ले आसा. अशे कितलेशे लोक आसा. तेन्ना आमी ह्या सरकाराक शिटकावणी दितात जे लोक ही फिश मिल आमच्या माथ्यार हाडून थापपाक सोदतात तांकां आमी शिटकावणी दिवपाक सोदतात. असले आमी चलपाक दिवचे ना. आमी हेका ठोस विरोध करतले. आमकां फुडलो आमचो जो पळय आसा तो आमकां आझाद मैदानाचेर करपाक पडल्यार सुद्दां आमी मुखार आसतले. तेन्ना हांव आमच्या कुंकळकारांच्या वतीन हेका सदांच आमी विरोध करतले. देव बरो करूं. म्युनिसिपालिटी कावन्सिलान तांच्या अभिनंदन करता. तेणी सगळ्यांनी ओपोज केलो ही मिल हाडून दिवपा ना म्हणून. कित्याक तेणें एक बरें काम केलें पूण केली म्हणून जालें ना. तेजे फुडें जें आसा तें एक्शन रायट जावपाक जाय आनी ती खरी ताका ओपोज जावपाक जाय. आनी आमगे जनरल पब्लिकाली एक ड्युटी आसा एज ए सिटीजन म्हणून तेणी आमकां फूल सपोर्ट करपाक जाय. गरज पडल्यार रस्त्यार येवपाक जाय. हे एकट्या जो हें जालें तेंगे काम न्हू. हें टोटल लोक तुगे इफेक्टीव जाता. सगळे उदका लागून ते सगळे पोल्युटेड जाता. आज इंडस्ट्री आसा वास घेवपा न्हू आमकां सोड 3 कॉन्स्टिट्युएन्सी हाका इफेक्ट जाता. केपें कॉन्स्टिट्युएन्सी जाता. आंबावली सगळो पार्ट तुगे पोल्युटेड. ह्या अण्णे बाळ्ळी पोल्युटेड. ह्या म्हाका दिसता वेळ्ळी ते सुद्दां पोल्युटेड. त्या खातीर टोटल लोकांनी उठोन हे आपल्या लायफाचे अजून भायर सरपाक जाय आनी हेका स्ट्रॉंग ओपोज करपाक जाय. आमदार आमी सपोर्ट जाल्यार आमदार फुडें येता न्हू. सगळे लोक जेन्ना रस्त्यार येतले ऑटोमॅटीक तेय बी रस्त्यार येवपाक लागतले. तांकां येवचें पडटलें. अशें हें जावपाक जाय. नाजाल्यार बेश्टें सांगलें 4 जाण लोक जमलो मागीर हें जालें फाल्यां कोण उसरोन गेलो अशें जावपाक जायना. लोकांनी टायम काडून आपणा हेल्था खातीर बाकी सोड बाकीचे पॉलिटिक्स हें ते सगळें सोडा ते वाचोवपा लागून सगळे लोकांक जीव वाचोवपाचें आमी भायर सरपाक जाय. म्हाजें नांव दिलकूट शंकर देसाई. आमकां प्रपोजल येयल्लो फॅक्टरीचो फायल येयल्ली फायल येयलोली तेची आज आमगेली मिटींग आसली रेजोल्युशन घेवपाची. सगळ्यांनी ऑब्जेक्ट केला. कोणें आमच्या कावन्सिलान 14 कित्या लागून केला? आमच्या लोकांक लागून केला. आमकां कितें फायदो आसा म्हूण केलो ना. हो येयले जाल्यार पोल्युशन आमी आसलो त्यो फॅक्टरी पयलीं तूं सोड. आतां येयले जाल्यार आमगे टेंडर येयलो आनी आमी लोकांक माल घाल म्हटलें. आमकां लोक एक एक जाता आमकां कितें आख्या कुंकळ्या मारो येयल्या कॅन्सर आहा आनी कितें आहा चडवयता आहाय काय म्हूण. आतां आमगेलो पयलो सिनियर चेअरपर्सन आसा तेणेंच आयलो आपल्या एरिया पट म्हूण ते एरिया पट म्हूण जाल्यार कोण एकल्यान आमगेल्या कावन्सिलरान उदेश मुट्टेले एक चिरो लायलो काय आमी चला खूंय तुमी चोयला ते आमी आमगेली फायल पास करना आसतना आमच्यांची चोवपा जायना.
पयलीं देंव वचोन थिंगा आनी आमगे इंजिनियर तेगे तो हिचाल तें सारकें आहा कित्याक हिचाल तें एक पाटी मोड जाता आमी पयलीं वयताय म्हूण थिंगा आनी हिंगा हितूंक आमगेले युरी आलेमांव ऑपोजिशन लिडर तेणें आमकां प्रेस केलें हें मिटींग घे आपल्या वयलें कांय नाका आनी तो आनी एक कौन्सिलर उलयलो युरीन कितें पटोळ गेले काय म्हूण कित्याक तेजेर येयल्ले आमचेर येयल्ले साजोरा दुसरो भायले मनीस जाताले आमकां पयशे गेले काय म्हूण ही जर फायल कायदेशीर आसा जाल्यार तेगे कायदेशीर ना म्हूण दवरली फायल बेश्टी दवरल ना कसली फॅक्टरी येताली ते फिश मिल ती फिश मिल ऑल कौन्सिलरांनी ओपोज केला होय ओपोज केलो सगल्या कौन्सिलरांनी एकल्यान होय आनी सिग्नेचरान गेले फाल्यां ना आनी खंयची फॅक्टरी दोन एजंडा आशिल्ले एक फॅक्टरी त्यो आहाय त्यो पोल्युशना आहाय त्यो सगळ्यो पोल्युशना न्हू त्यो थिंगा आहाय तितल्यो पोल्युशनाच्यो आमी ते डिसिजन घेयला मिटिंगेक तेजे आमी पोल्युशन बोर्डाक लेटर करून आमी धाडपाचें रेजोल्युशन घेयलें ते तेजे एक्शन घेवचें म्हणून पोल्युशन जाताच पोल्युशन जायना म्हणून आख्या कुंकोळ्या वयता ते 2-3 वाडा वचना ते आख्या कुंकोळ्या वयता तूं बेश्टो यो चोय एक दीस हांव दाखयता तुका खंय ते फॅनाचे बसा काळ्या बसवता ते खंयचे आमचे हे काळेले तो सगळो धुंवर रातीचो आनी एक आहा ती फिश मिल आनी एक आहा न्हू ती एक चलता आनी ती आहा ती पॅकींग दिसप म्हाका पॅकींग करपाचें ते तितून ना एक आहा तेजें एक्शन घेवपाचें पयर आतां उदक वयता म्हूण एक्शन जालें रिपोर्टर आहले आमगेले तेजें एक्शन जालें दुसऱ्या दिसा फॅक्टरी ओपन म्हणटाय एक्शन जावपा जायना रिएक्शन जावपा जायना एक्शन ते एक्शन जावपा जाय न्हू बंद जाल्यार बंद दवरूंक जाय थोड्या दिसा आमी बोवाड घाली आनी मागीर आमकां स्टार्ट जाली जाकोन म्हणटाय आसतले आमी कौन्सिलान गेयले आनी सीओन दिल म्हूण हांवें हें कोल बगर सीओ कितको दितलो सीओच्या कोण म्हणजे हांव पयलो लोकल बॉडी हांव चेअरपर्सन आमी हें कोत्या सीओनी हें करपा जाय आता फिश मिलाक ताका तुमचो सारको बस सगळो मुगलो म्हणटो कौन्सिलाचो न्हू आख्या कुंकोडकारालो त्याच वाडा पट तेगलो न्हू आनी आमी ते हे म्हणटा ते ऑपोजिशन प्रिपरेशन ना आमचे कौन्सिल मिटींग बी जाता आमी सगळे तुम्ही पळयतात GNH.